देवाचें उतर ह्या नियाल माळांत सगल्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार. सोत म्हळ्यार आसा तशें. सोत उलोवच्यान आनी सोत जियोवच्यांक फरक आसा. जो कोण सोत जियेता सोत्ती मनीस. जेजू म्हणटा हांव सोत. ताचें उलोवणें आनी जिवीत स्वताचें. 3 भागांनी हें आमी पळोवंक सोदता. जेजू स्वताचें रूप. सर्वेस्पर देव मनशा लागीं उलयता मात्र न्हय, आपूण कितें उलयता तें जेजू थंय तो दाखयता. परम सोत देवाक जेजू थंय आमी पळोवंक सोदता. हांव आनी बाप एकूच. जेजू स्वताचो परगटणार. जेजूचें जिवीत, उतरां आनी कोरन्यो आनी सगळी ताची साल बापाक परगटतलें. सगळे सृश्टेची आनी रचनाची वळख आनी अर्थ तो परगटतलो. जेजू मनशाक स्वताची वाट दाखयतलो आनी ती वाट विसूंक आदार दितलो. जेजू स्वताचो सोडवणदार. जेजू देवा आनी मनशा मदें, मनीस आनी संवसारा मदें, मनीस आनी मनशा मदें आसचें बंदपासातावन सुटका दिता. सर्व तरांचे निरास, आकांत, भयभिरांत आनी अस्कोतकायेतावन सुटका दिवचो एकलो सोडवणदार जेजू. तुमी सोत जाणा जातल्यात आनी सोत तुमकां सुटका दितलें. मागुया. सोम्या, म्हाका स्वताचे वाटेन चलय. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाल्लें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.